नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे राज्यसभा खासदार जाल्ल्यान जमा. ताणें उमेदवारी भरली. ते वटेन विरोधक राज्यसभा वेंचणुकेंतल्यान फाटीं. दनपारां आपान उमेदवार घालिना म्हणून जाहीर केलें. सांजे युनायटेड अपोजिशनान स्ट्रॅटजी म्हणून उमेदवार घालिना म्हणून रजाव दिलें. आतां 24 जुलयाक राज्यसभा खासदार वेंचपाची फॉर्मालिटी. आणि आज हांवें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. आमचे सगळे आमदार भारतीय जनता पार्टीचे तशेंच अपक्ष आमचे सपोर्टींग आमदार हे सगळ्यांच्या उपस्थितीन आज हांवें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आनी ताका लागून हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. सरकाराक तेको दिनाशिल्ल्या आमदार आनी पक्षां कडेनूय समर्थन मागतले म्हूण तानावडे सांगता. राज्यसभा ही एकच उमेदवार आसता आनी त्यामुळे गोंयांक रिप्रेझेंट करता. त्यामुळे आमी सगळ्यां जाणां कडेन उलयतले. हांवूय उलयतलो आनी आमचे मुख्यमंत्री जे आमचे कडेन आमचे सपोर्टाक ना त्या सगळ्या आमदारां कडेन आमी उलयतले. ऑल टुगेदर 40च्या स्ट्रेंथीन 33 म्हणजे BJP प्लस MGP प्लस इंडिपेंडंट हे तीन 33ची स्ट्रेंथ आमच्या बरोबर आसा आणि आज आमी सगळ्यांनी वांगडा येवन बाब सदानंद शेट तानावडे यांचे नॉमिनेशन फायल केलां. आमकां खात्री आसा की बहुमतान आमी हो सीट जिखतले. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे बिनविरोध राज्यसभा खासदार जावपाचे वाटेर आसा. काँग्रेसीची आयज मिटींग जाल्ली सकाळीं. काँग्रेस सगळे बाकीचे तेंचे ओपोजिशनाचे MLA आहा तेंच्या बरोबर मिटींग 7 जाणांची मिटींग जाल्ली. तेजे उपरांत सगळे आमदारांनी मेळून अशें डिसिजन घेतलें की राज्यसभेचो कॅन्डिडेट हे फावट ओपोजिशनाचो राज्यसभेचो कॅन्डिडेट फील्ड करचे ना अशें तेंचें डिसिजन जाल्लें. त्या खातीर ही वेंचणूक चड करून बिनविरोध जातली. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी साहिल मांद्रेकार. जीएसटी मंडळाच्या 50व्या बसकेत आज महत्वाचे निर्णय जाले. 4 वस्तूंचे दर कपातीचो निर्णय जाला. हातूंत फिश सॉल्युबल LD स्लॉगाचो आस्पाव आसा. ऑनलायन गेमी, हॉर्स रेसिंग आनी कसिनो हांकां 28% GST लावपाचो निर्णय आयचे बसकेत जाला. कॅन्सराच्या कांय दुर्लभ वखदांचेर IGST माफ करपाचें थारलां. तशेंच उपगिऱ्याचें प्रक्षेपण करपाची सेवा दिवपी खासगी संघटनांक GSTंतल्यान सूट दिवपाचें ह्या बसकेत थारलें. फायनान्स मंत्री निर्मला सीतारमणान माहिती दिली. So there are 4 items on which the rates have come down. 3 received exemptions. So they are cancer-related drugs, rare medicines for rare diseases, and food products for special medical purposes. These are 3 items on which exemptions have been provided. We've offered exemption on GST for satellite launch services provided by private organizations, the others as well. On the GOM, recommendation particularly on casinos, race courses and online gaming. Something on which the GST Council had formed a GOM in October of 2020. And since then, this has gone round, second round of GOMs. The same GOM went through the whole matter again for the second time. The report was submitted. A lot of stakeholders met the Chief Minister of Meghalaya who headed this, who was the convener of this group. But today I'm happy to say that we've arrived at decisions. And the decisions are one, there will be some amendment to the GST law to include online gaming also in it. And simply put, online gaming, horse racing and casinos will be taxed. They will be taxed at 28% each one, and they will be taxed on full face value. गोंयची अभयारण्यां धबधब्यांचेर लोकांक ट्युरिस्टांक पावसांत रानां खात्याची बंदी. खात्यान ऑर्ड काडली. आयतारा मैनापी धबधब्यार दोगांक बुडून मरण आयल्या उपरांत हाल जाली. मैनापीचेर फॉरेस्ट एंट्री फी घेता, मात थंय कांयच सेक्युरिटी सेफ्टी ना म्हणून इशू जाल्लो. मैनापी मतीन धरून ते फाटभुंयेर अभयारण्यां आनी धबधब्यांचेर लोकांची यो वच बंद करपाचें थारलां. रेशन कार्डांक आधार नंबर लिंक करूंक 30 सप्टेंबर मेरेन मुजत. लोकांनी मुजती भितर आपापले रेशन कार्ड आधारा कडेन लिंक करचें, नाजाल्यार मुदत सोंपल्या उपरांत रेशन कार्ड रद्द म्हणून शिटकावणी.
रेशन कार्ड आधार नंबरा बरोबर लिंक करूंक रेशन कार्डार ज्यांची नांवां आसात त्या सगळ्यांक आधार कार्ड घेवन ते राशन घेता त्या सोसायटीत वचचें पडटा. रेशन कार्डाक आधार कार्ड लिंक करपाची तारीख सरकारान 30 सप्टेंबर मेरेन वाडयल्या आनी सरकारान ही शिटकावणी दिल्या की दिल्ल्या तारखे भायर जर कोण रजिस्टर करपाक सोदतलो जाल्यार ती जावची ना आनी तांची जी रेशन कार्ड आसा ती सुद्दां रद्द जावपाक शकता अशी शिटकावणी सरकारा कडल्यान आयल्या. तशेंच जे लोक आधार कार्ड आनी रेशन कार्ड लिंक करपाक वतले तेन्ना रेशन कार्डाचेर जे लोकांची नांवां आसा त्या सगळ्यांनी आपली जी आधार कार्डां आसा ती घेवन ती ज्या सोसायटीन तांदूळ बीन घेता त्या सोसायटीन वचून तांकां हे आधार कार्ड आनी रेशन कार्ड लिंक करपाक मेळटलें. मोपा विमानतळावेल्यान 21 जुलयाक आंतरराष्ट्रीय फ्लायट मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्यान 21 जुलया सावन आंतरराष्ट्रीय विमानाची उड्डाणां सुरू. मोपा एअरपोर्टावेल्यान आंतरराष्ट्रीय उड्डाणाचो पयलो मान एअर इंडियाक फावो जातलो. 21 जुलय सावन सप्तकांत 3 फावट एअर इंडियाची फ्लायट मोपा सावन लंडन गॅटविकाक वतली. सोनसड्यावेले कोयराचो विलो लावंक सध्या कांयच उपाय ना म्हणून दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याचे हायकोर्टाक जाप. सोनसड्याच्या इन्स्पेक्शना उपरांत जिल्लोधिकाऱ्यान हायकोर्टान हजेरी लायली. 10,000 टन कोयराचो विलो लावंक उपाय काडूंक वेळ जाय म्हणून ताची कोर्टा मुखार विनवणी. कोर्टान केस परत आयज दवरल्या. सोनसड्याच्या कोयरा विल्याच्या केशीत हायकोर्टा मुखार दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान रिपोर्ट मांडलो. ताच्या रिपोर्टा प्रमाण थंय 10,000 टन वोलो कोयर आसा. तो आसा तस्सो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटा मेरेन व्हरप शक्य ना. सद्याक ताचेर उपाय ना. उपाय काडपाक वेळ जाय म्हूण जिल्लोधिकाऱ्यान कोर्टा कडेन वेळ मागलो. एजीन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण मडगांवांत दिसपट्टो 27 ते 35 टन कोयर येता. तातूंतलो 20 टन साळगांव प्लांटार वता, 5 टन SGPDA वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटात वता. हेर 7 ते 10 टनाचे मात राशी मारच्यो पडटात. Representing Goa Government, Advocate General Advocate Devidas Pangam also submitted that he will personally talk to authorities of Saligaon Waste Treatment Plant and Kurchorem Waste Treatment Plant to find out whether some additional waste can be transported there for treatment. Granting time to the government authorities for finding some solution, the High Court has adjourned this matter for Wednesday. Mukesh Kumar for Prudent. फाटल्या उटंगरांत गोंयभर इतिहासाचे साक्षीदार कितलेशेच पोरणे व्हड कोसळ्ळे. 400 वर्सांचो पिपोळूय पडला. अशे तरेन व्हड कोसळपाचे प्रकार पयलेच खेप. फायर सर्व्हिसीच्या म्हायती प्रमाण म्हयन्याभरांत 16 मायज व्हड कोसळ्ळे. चडशे पेडणे बार्देस साश्टीत. बायोडायवर्सिटी जाणकारा प्रमाण व्हडाचें आयुश्य 200 ते 1000 वर्सां. निसर्गाचें हें शिनाल बरें न्ही. इतिहासाचे साक्षीदार आशिल्ले व्हड कोसळ्ळेचे प्रमाण राज्यात वाडत आसा. ह्या पावसात 1.5 म्हयन्यान 16 परस मायज व्हड कोसळ्ळ्याच्यो घडणुको फायर डिपार्टमेंटा कडेन नोंद जाल्यात. तातूंत मेजर घडणुको जाल्ल्यो सुवाती आनी दीस अशे: 1 जून चोडन दिवचल, 21 जून भटवाडी कोरगांव पेडणे, 26 जून कोरगांव पेडणे, 28 जून फोंडे, 1 जुलय पाळोळे काणकोण, 4 जुलय तिवरे माशेल, 4 जुलय वेर्णा माजोर्डा, 5 जुलय मडगांव, 5 जुलय आसोळणा साश्टी, 5 जुलय वेर्णा माजोर्डा, 6 जुलय पिळर्ण बार्देस, 7 जुलय वाळपय, 7 जुलय साळगांव बार्देस, 8 जुलय कांदोळी बार्देस. गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटीतले एक्सपर्ट सांगता ते प्रमाण व्हड सरभोंवतणेचे हवामानाचेर निंबून आसता. व्हडाचें आयुश्य कमीत कमी 200 वर्सां आसता. ते 500 ते 1000 वर्सां मेरेनूय जगतात. असली झाडां पडूंक मनीसूच कारणीभूत म्हणून लिव्हिंग हेरिटेज फाउंडेशनचो मोहन कुमार म्हणटा. See, so basically, a bunch of things that could have happened is like, because of human intervention could be one reason that banyans are falling. I think they were planning to transplant it, but I don't know what's happening with that. So that was a man-made human intervention that had resulted in the falling of the banyan. And maybe like other reasons would be like, bad pruning and cutting of banyan trees that would eventually might have, resulted in them dying and falling व्हड कोसळ्ळेच्या घडणुकेर पुरोहित सोहोता दीक्षित आपटे म्हणटा, अशी झाडां पडप म्हटल्यार निसर्गाचे संकट येवपाचे संकेत. वडाचे झाड आणि पिपळाचे झाड ही 2 झाडां अशी आसात जी 24 वरां ऑक्सिजन सोडटात. सो तेकाय लागून तांकां महत्व आसा.
शास्त्रान अशें सांगलेलें आसा की एखादी गोष्ट चड जेन्ना प्रमाणान जाता तेन्ना ती धोक्याची सूचना आसता. एखादें झाड जर परत परत जर तेंच झाड सगळे कडेन जर पडत आसात जाल्यार निसर्ग तुमकां एक धोक्याची सूचना दीत आसता आनी ती सूचना तुमी जाणून घेवन तेचेर विचार करून कित्याक अशें जाता हो विचार करून तुमी जर तितूनसून भायर पडले जाल्यार उत्तम. पूण ही एक धोक्याची सूचना आसा. आमच्या सगळ्यांचेरूच एखादें व्हडलें संकट येवं शकता. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. म्हारगाईचो निशेध करून काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी गळ्यात भाजयेची माळ घालून मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार मोर्चा काडलो. भाजी पेट्रोलाची रेट सामान्यांक परवडपा सारकी ना म्हूण काँग्रेसीचो आवाज. पुलिसांनी कांय कार्यकर्त्यांक उखल्ले. पुलीस बळाचो वापर करून विरोधकांचो सरकार आवाज बंद करता म्हणून काँग्रेस उलयली. काय महंगाई खूप खबर आसा भुरगीं बेकार आहे आमचे कोण आवाज करतलो सर तुमका आवाज सपोर्ट करपाक जाय आवाज नाही प्रमोद सावंत जवाब दो प्रमोद सावंत जवाब दो पुलिस का इज्जत करते हैं पुलिस से नहीं डरेंगे लेकिन आपको भी नहीं छोड़ेंगे गोवा की जनता को इंसाफ दो महंगाई को कम करो गोवा के युवाओं को रोजगार दो ये सब नहीं चलेगा झूठा जाके फोटो खिंचाते हैं चार जगह जाके. गोंयच्या टीमीत खेळपी मोहित रेडकार आनी अर्जुन तेंडुलकराची देवधर ट्रॉफी खातीर सावथ झोन टीमीत निवड जाल्या. सावथ झोन टीम सिलेक्शना खातीर पर्वरी जीसीएत बसका जाली. 24 जुलय ते 3 ऑगस्ट मेरेन देवधर ट्रॉफी सर्त. पुद्दुचेरीत जावपी आशिल्ल्या 3 मॅची खातीर टीम फायनल केल्या. स्नेहल कवठणकाराच्या नांवाचोय विचार जालो. मात कॅप्टन मयंक अगरवाला बरोबरचे सर्तीत तो फाटीं पडलो. बरें दिसता की गोंयच्यान 2 जाण प्रॉमिसींग प्लेयर्स देवधर वन डे टुर्नामेंटाक लागून सिलेक्ट जाल्या. जो मोहित रेडकर इंडिया अंडर-23 तुमी जाणा आसतले हालींच स्टँड बायन आशिल्लो सो वॉज सिलेक्टेड बाय द नॅशनल सिलेक्टर्स सो ही इज getting a chance in the Devdar Trophy main squad in 15. Bowling all-rounder Arjun Tendulkar who had scored a debut 100 and was the highest wicket taker for Goa in Vijay Hazare Trophy which was played last time. Last year तेजो परफॉर्मन्स आशिल्लो ही वॉज द हायस्ट विकेट टेकर फॉर गोवा म्हणजे तेणे 8 कितले विकेटी आशिल्ले तेज्यो. स्नेहल कवठणकर वॉज इन द कंटेन्शन बट जस्ट मिस्ड विथ अ विस्क म्हणटा तसो कित्याक ही वॉज कम्पिटींग विथ मयांक अगरवाल आनी रोहन कुन्नुमल हू हॅज स्कोर्ड अराउंड 700 runs in 8 games. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.